Hello. This. Ajuda Salang Sognak, Maya Bogat Soyukar, and Viva Carnival 2026. Sebida Olnia त्याच्या सांगत काढते कोला एक तान देव बरे करू म्हणून संत आदोन आणि संत क्रुइस अच्छा असराकाल खेळाचा राजा मिलाग्स de Ganapoga त्याच्या संघाची सुरू करतात पहिली पाळ त्याचे नाव जाऊन असा तोरणे रोगोत विकाळे वकोत
Light off. Santa Dono Choriacho Milagrito. रिपोर्ट आढळून म्हणून गेला बघ. पण दोन बाहेर सवण गेला.
रिपोर्टाचेर सायन जावंक ना म्हणून नर्सीन म्हाका परतून अरे मातशें धरलेलो बायचें बोट चडूच चड अरे तू बेस्टोच होता म्हजो म्हाका दिसता तुवें दोगीच्यो कुडयो तुका घेवंक ना ना बेश्टीच भिरांत कशी दिसता तो तर म्हजें बोट कातरी अशें कांयच जावचें ना आमी फकत देवा लागीं मागुया सगळे सारके दादा. जातले भिये नाका डॅडी दादा हांव तुका सोदतालो सांग दादा म्हाका थोडे पयशाची गरज आसली पयशे होय कॉलेजीन प्रोजेक्ट दिला तो म्हाका कंप्लीट करूंक जाय बाबा दादा ह्या दिसांनी बेजार आसा म्हूण तूं जाणा तुवें म्हाका सांगची नासलें हांव तुका दिवची नासली होय कितले जाय तुका पयशे चड न्हय मामा फकत 3000 3,000 रुपया होय हांव तुका रोखडीच घेवन येता ओके मामा थँक्स अ लॉट अरे वा तुमका पोतूच बरो आणि म्हजे कितें कोतात म्हाका म्हज्या प्रोजेक्टाक किल वचूंक जाय ना तर कॉलेजीत पोचना काय लागना अशें करिना काय कित्याक बी आतां तुजो गाडा आसता तुमकां काय कशी आपूण काय हांव म्हाज्या दुयेंसाक लागून रिपेर जाला बरो तुमच्या शिकपाक लागून कित्याक फाल जावंक आमी आयज आसल्यार फाल्यां काय 3,000 जाय Oh, Dada, you're so great. I love you. मेरे दादा, ताणे माझे पैसे काढून पेले. हांवें सांगलां ते पयशे काडून लागना लागली बाबा हे आसात 3,000 थँक्यू मामा प्रोजेक्ट बरो करून होय मामा सगळे पैसे भुताकूच दिले. तुम्ही ताकाच पोरी करतात आणि हांव आता कोणाचे? अगं तू कित्याक रडतय म्हाका एक सांग दाडा कोणाचो आमचो दोघांचो. मामा कोणाची अरे आमची दोघांची. जाल्यार हे सगळे पयशे वाटचे पडले ना हे होते तुका आणि होते म्हाका बाय झाला बाय झाला बाय झाला एक सांग किती 1,000 केन्ना जालो अरे अक्का समोर स्वयंपाक आसतली शी शी मामा, what is this? काजर जायला असताना बाय. अगो मातशें ऐक व्हॉट इज दिस व्हॉट इज दॅट आतां तूं कितें रे कुमार आसतली कितें हांव काय म्हणना मू चड कोताय तुमी जाणा मगो माना बाय झाला कोणागे बाय झाला रे? आगे ते काडे काय आल्लो चोय सायबा. अरे पयलीच तुवें सांगूंक जाय आसलेली. आणि याचं चोय सारख्या पोरी की तुझे नाही जाऊ बरं. जाय घेऊन. एकदम हुशार आणि हे हुशार काही बक्षीस तू काय 200 रुपये तू काय अगं 200 दोन का सध्या आता पडका गेला बक्षीस मदत घे आणि 200 बाबा तुका थँक्यू मामा ते घेन हाय किंवा लागत तसले हाय भुरग्याक पयशे दिले भयणीक केन्ना कितें हाडला मला तुके किट दिल ना अरे कितें तरी दिवंक शीक रे भयणी किट दिल तर कित करे मला बरें बरें आणि किती मला म्हाका इस्टरा इस्तीच जाय बरें चोया अगत काय चायना ते गेल्या दुनियादा कित्याक तूं सिटीच जायना का हांव तुका कितें येतलो आतां मातशें म्हाका कांय मेळना रे उमेदीच येयली ना हांवें गोरवां करूंक गायलो हांवें चल हांव वयता चल तूं बरोबर थँक्यू मामा.
धाडाली मामा आयज आमच्या कॉलेजीन फंक्शन आसा फंक्शन होय आणि ताकाच लागून आमकां येवपाक मातशें लेट जालो पूण तुमी हुस्को दवरी नाका तर तुम्ही आमचे पासून कुसके नाकात ओके तुम्ही रोखडी तुम्ही दोघांय सांगा का गावात ओके, सांगा मामा. रे मावशी. ओके, मामा. आणि मामी डॅडीची ओके, नाव मामा. सोडायची. ओके रसिया, कितली आपुल पाहिजे कितली आपुल. लाईट बंद करा लाईट बंद करा आमची भुरगीं अशीच उरल्या हॅलो डॉक्टर लुसियन हांवें तुजो रिपोर्ट पळयला सांग डॉक्टर तुजी डायबिटीज आनी कोलेस्ट्रॉल एकदम हाय आसा आनी कितें डॉक्टर आनी तुज्या पांयाक गँग्रीन जाला देखून तुज्या पांयाची बोटां कातरची पडटली डॉक्टर आनी दुसरो उपाय ना डॉक्टर ना चड वेळ केलो जाल्यार गँग्रीनाकी पांयाक जातलें आनी उपरांत पांयाक कातरचो पडटलो देखून जाता तितले बेगीन ताका एडमीट करात तू कांयच भियेनाका कांयच वायट जावचें ना आमी देवाचेरूच विस्वास दवरून रावया चल आमी हॉस्पिटलांत वचपाची तयारी घालूया न्हय असलें म्हजें नशीब भियेनाका हो माझे भांगराची तांत्या घालपाची गोंबिके फक्त म्हाका तुजे फ्रेंड सांगत होते हांव तुका बरी कमिशन दितलें ए राकेश पुरी हे पळयली म्हजे फ्रेंड्स हे पळय आसा 3000 रुपया म्हजे होय आणि हे पळय आसा 3000 म्हजे ए सेम पैसे हाडले के नो प्रॉब्लेम पळयलो राकेश हांवें तुका सांगूंक ना म्हजी फ्रेंडां कितली मोरी न्ही तुका तुजे धडू टायम टू टायम जातले तू आमकां ते ड्रग्स सप्लाय करपाचें उणें करी नाका राकेश पुरी ड्रग्स तकोन आमचे रूच आनीकय वाडला देखील रस्त्याला आमच्यान एक मिनिट रावंक जायना तुझ्या त्या ड्रग्सचो फ्लेवर घेऊन सरकार पावली कशी दिसता आता कळलं सांगलेलं न्हू हांवें दाचो माल नंबर 1 क्वालिटीचो बेश्टीच दुबावताली तुमी तो बाबाची गरज ना की राकेश मोरे आज तक किसी को धोखा नहीं देखे और मुझे बहन ऊंची असली के शैतान का नाम लिया और शैतान हेलो हाँ कहीं बोले के और 10 मिनट लगेगा ओके 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 सेंड्रा तो ताकत घेऊन आमच्या सरकार सगळं बसके माल घेऊन अरे 16
2000 झाले के इसमें से सिर्फ 2000 मेरे डीलर को, बाकी का 4000 मेरे पॉकेट में. सेंड्रा आणि लाविना बरी सापडले. आता ताका यूज करून हांगासर तरणाटी बसलेली आसा की ताका म्हज्या द्राक्षाच्या चोक्यात मागीर तुमचो गांव स्लोली हळूहळू फेले. तुम जाणे आता मग गेलो गोट आहा गुरु आहा गोट आहा असं बुजव एक सांगला नाही काहीच ना माशे तर गोट सारखे पेऱ्या भितर सरपा माशे वयर सकल जाता गुरुवा पोत ते हांव सांगलेले नोडबड बरे साथ मुया काय जाणू ना मुय बोलता आणि किती मग तुम्ही पाण्या चोयले काय मुय विचारून बघता पाण्या चोयला काहीच ना गो किती करता काय कोण कोण भेटाई मारू भेटाई आता किती वास्को चोण मद्रास देवताली कोण आम्ही ऑलरेडी ऍडव्हान्स पैसे दिलो आहे भाडगेच्या किती रे हे चिकने 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 पैसा ताई आणि इंजिनियर आहे बाजू थर्ड इंजिनियर पैसे आणि 1 महिन्यात पैसे जात गाडी सगळी आता किती झाली आमकाय कोण मिळणार ड्रिंका करपाली तुमचे किती नको ए बाहेर त्याचे वस्तू आज जाईना का त्याचे वस्तू आणि कोणा जायचो पण किती होतो वहिले घाटी ऑप्शन गेला मायग्रेन कापसात गेल्यावर मायग्रेन आणि कोणाच्या कारण काम करपाक गेल्यावर मायग्रेन मोसोर तिगा मायग्रेन सुलभान गेला तिगा पैसे घेवपा मायग्रेन आणि कितें करपाचें रे गोंयकारा सर्विस मायग्रेन आमी कितली शिकलाय मरे पण तरी आमकां वालोर हारे गोंयकारा आमकां मेट्रे एक्चुअली वो तुझ्या सारख्या अरे गोंयकार मुगो काबार गोंयकार काबार अरे गोंय
ते पुढे किती माझं फुडा एकटोच कोणाला घेऊन येताय आम्ही फक्त देवाला की मागूया तुझं गाव बेगीनच पेकूय रात्री आम्ही माझ्या अंग पुसून जाईल म्हणून पोटाची मुठी आणि गळ्याची सोलकडी काढून उजनाच्या मेजा घेऊन गेली आणि ती काढून विसरलो आणि आता कोण गेल्या ती दुसरी नाचली विसर ना तू माका दुखावताय अरे माका मिळवलेली झाली राव तुझी लगेच दिवची नाचली होय असं बाबा तुझं स्थिती त्या दिसाने आऊच नको काय कशा नाही पुढे आमच्या भुरग्याने बी फुकाणाने काढून मामा तू किती म्हणता गे त्याची मुद्दे आणि सोडपले आम्ही काढल्या आम्ही काढल्या आमच्या घेते दुबा माझा अरे ट्वेल्व तरी कोण काढल्या हो ती आमचे करताय तो पैसा सांगता आहे त्याची मुद्दे आणि सोडपले काढल्या आम्ही तुला घे बाबा तोंडा कसं लावू मला असं अरे बोलो वाजत दिसतो बसलो वाजत रे ज्यांना बायल्या गावात काम पोटाक फेरीत आले आम्ही ताची परवा केली तर माझी भुरगी लहान असली न्हू ताचे शिकपाक आनी त्या स्पेसाक पयशे जाय म्हणून म्हणजे बेपारवायक लागून म्हज्या पोटाक गँग्रीन जाले आनी आतां पळय ते कातरचे पडले ते गँग्रीन म्हणल्यार कितें त्याच्या फेरीला जीव पडलो आणि हाकाच लागून कातोची पडली माग देवा लागली ताजो गाव बेगीनच पेकूय देवा मागतो म्हणजे आता बेगीन बॉल करून चल हांव तुका इल्ली चाव घेवन येता नाका मला नाका च्या वाय नाका हे भुरग्यांनी आमकां कॉफी दिली ती पुरो म्हणजे तू चवळ घेवन बसला तुगे जॉब कित्याक घे पळेला न्हय तू गाव कितें करता ते घरा बेचे निसंट हे म्हज्यान आयकूंक जायना म्हज्या बायलेक पासून म्हजी वीट आयल्या दिसता आनी म्हज्या मरण डाळान वरे म्हाका संवसारान हें करता सारको भयणीगे भुरगीं म्हळ्यार भयणीगे भुरगीं केसली तापताय आनी ही गावता पासकाली गे बोय केसो तापोत सारको हांवें मुगे गाय आपयली
काढूया माश्या यो दूध काढपा जायला का दूध दिपा जाय ओ बोय फसकाली काय बोय ओ म्हणता सारखं आता धायकीत करपाचे हा गाये पात्र हो दूध काढू नका लोका दिपा नका म्हणून ही दोघांनी घेतो मंगल पडू त्या काय आपण झाल्या ओ तर बोलता ओ सारखे किती करपा काय बोल मारो येलो आवय तू काय घेऊन आउट करून बसतोय अरे तुझे संत्रा पडले मध्ये अरे किती मग सांगाय तुझा अरे रेस्ट करा तुम्ही सारखं होय गडबड हेड जाय रे सारख्याची आणि ते आणि तो 17 रुपये त्याला जाई बोल पहिले पुढे काम घाटपट आहे किती चालले देवा किती आहे कराव अरे मुकार मला मुकारस ये किती आले सांगू ना अरे अरे बरे मग सांगले रे तू मुखार बस आपण हातल्या नाहीत म्हणून बरे माझे वाजत मरे मुखार गेले रे आणि मुखार गेले म्हणते किती झाले रे मुखार मरे कॉलेजीचे ग्रुप असले ते शेड्यांचे हमारे बरे बशीन गेले रे त्यांची त्यांना म्हणले बाबा कुछ दे ना इनाची जेवणात गेले कुछ दे ना म्हणजे जेवणात होय रे केले सर मग गाणे पियर दिली मरे होय रे ये राजा ये सरिया को मिला के सादो होय रे सॉरी आणि आखिर को राव कट करू ना पीर मरे आवड पिले होय रे इंगा जेवणात मुडका लागली हो या काय होई आणि ओपत करू ना आन काढली आणि फेर म्हणली तुम्ही गरबा नाही तर अंगो अरे एक सांगा सांगितलं गोवा आणि मुका राम त्या मग हाडल्या म्हणजे विश्वास झाला ना म्हणजे दिसत नाही काढण्याचं पण बाहेर मग कोणा दादूर मोबाईल आहे माले मरे सिंगे ये टम भाई मागत्या कोडो ना दादूर मग नींबू तो बायला आय मरे आय जातेंगे यालो दे केड्या सारी बाळे होई नी एक सामका टॉयलेट ना त्याला दादा आणि सोदर अरे काय निंदवे ना आज तर पडे नो ए दोन माझे सगळे मायग्रेट फ्रेंड हे तुमच्या होयांनी आज माझे फ्रेंड ब्युटिफुल गोया आणि गाडी म्हाका सांगितले गोंयान रावून हे खंय पडत फिरून गाडी मौज मस्ती करो सोरो लड़की का इंतजाम करने सेंटर आणि लविना सके मंडकाच मजिकाच ताक झाले हे बी कोण माका बागाची सरपडे आणि बुद्धी मध्ये हे सांग किती आहे पैशाच्या माहिती काय साहेब राकेश तुम्ही नेमकं ड्रग्साची पार्टी दवता म्हटलेली नाही जरा ते केंदा रे रहने दे लो बिना बहुत उतावली होती है कहावत नहीं सुनी सबर का फल मीठा होते या बेगम की तुमच्या सिगरेट संसार नसताना सर कडोपाचे आणि ओय कमाल लेट्स आता एक काही ना तुम्ही काय बाजार ये ना सोडतो अहो के केसो पार्टी सोबततो या के अहो आमच्या लेंडी बाबा ने साफ केल्या बरी माग किती मेटल पॅकेट्स नाल्या एक समोसा तरी मेटल नाल्या एक सॉफ्ट ड्रिंक दिला ब्रो के
सात पण पैसा लावे के eso आलोच नाही eso आवय के सात पण देता बाबा लेनी बाबा लेनी कोण मारल्या पाहिजे बोलतोय की असं इंग्लिश मध्ये पण देता बाबा लेन्स आला लेन्स मग मला आवय किती डिबा बनवून सारखं कोण मारल्या पाहिजे बोलतोय कोण मग किसको तो अरे कोण मग Esta sampai disturb dengan kori naga. Tol was sangat solo. सात केलं कसं सांगू तुला गोडणी हेंगे चोड जाल दिसत म्हाका हे बरें वचपा ना उद्यानी गोडे हातुल्ला यान भानगडी नाका हे करूं बरी यान कोण घरान सिगरेट ओडटा कांयच गमाला Hello, is it Mr. Lucian? Yes, speaking. Mr. Lucian, our college principal. सांग सर आज कितलेच दीस जाले तुजी धूव आनी तुजो चेडो कॉलेजी केला कितें आनी म्हाका खबर मेवल्या कितें एका ड्रग्साच्या गँगान भितर सरले म्हणून देखून ताचेर दोडो दवर थँक्यू प्रिन्सिपल कितें आयकता लारा किती झालं तुझ्या? इतकं राहता तुला म्हणताय तुझी डायबिटीज वाढलेली कितें जालें भुरग्याने आमच्या खातरले नाक खातोले प्रिन्सिपलाचो म्हाका आतांच फोन आयलो आनी तो सांगता भुरगीं पळय सारकी कॉलेजी वचना म्हणून कॉलेजची वचून लागतोय इतलेंच न्हय देखून ड्रग्साच्या गँगांनी भोंवतात तू किती ऐकता म्हणून त्या भुरग्याक माथ्यार मारून भोंवताले ते नको झाली लुसिया इतली आता बाहेर वचत म्हणून आई जाऊन तांचो रूम साफ करताना तांच्या रुमांनी सिगरेटीची दोन लावलेली अगो काय सांगा पोरी तोच तो वास Ya ya, येता. sing. असा तुझो बरो म्हाका एक सांग तू कॉलेजीक सारको वचो नाय आम्ही कॉलेज सोडली कितें अरे कॉलेजी वचून कोण फिरिस्ताला हा नोकरी मेळता पासून शिकप आसल्यान न्हय पूण दोडू आसलोल्यान ते 20 ते 30 लाख मागतात असा तुझ्या लागीं सोडल्या असा तुझ्या लागीं सांग बाबा सगळो सोऱ्याचो आनी सिगरेटीचो वास अरे कोणाच्या तोंडाक वास हा कोणाच्या तोंडाक वास यो सेंट्रायो हे जाऊन असं मोचे कर मामा आयसा थोडे दीस सेंट्रात के राव पाहिला हॅलो एव्हरीवन सगळी कशी असतात तुम्ही What a beautiful house. Ravina, right सांग तुझो दारा पयलो काय ह्या गावान वाचताना कितें होय आसलो पूण आता तो मोडून पडला लेडी तू किती उलयताय लाविना तुझ्या हातात सिगरेट जाल्यार तू सिगरेट ओडताय लाविना हांव तुका सांगता म्हाका तुमची फ्रेंडा ह्या घरान नाका सेंट्रा आनी तू तुझ्या घरा वचपाय तुझी मामी नेली तुका उसकी दिली चल तू वच कसली फॅमिली दूर रावता पळय आनी आवय परत घरा वचून बरें गो लाविना बेता तिचे ऐकू नका तिची आयकू नाका कोणाची कोणाची ऐकून आयकू टाका इतली हिंमतसारी माझ्या फ्रेंडाक कॉल करून कोणाला घेऊन येते माझं तुझे बॅग चेक करून जाय ना तुला मामाचे हात केलोय आतोच न्हय तो कोणतो फुगार करून तुका मारतो गिरा मामा Yeah.
हे करी नका ते करी नका वशने तोशने आमला वचन नका तुरी जर वचन नका आमची लाईफ एन्जॉय करू जाय आम्ही चलली कोण सांगतलं तुमका किती सांगतो क्लारा अशी भुरगी अशीच आहे पण केन्नाची तुका फादराक दुसऱ्या वयात आम्ही घरी गोपाय ना तुमच्या गोयात हांवें म्हज्या फ्रेंडाक गव्हर्मेंट नोकरी दिता म्हणल्या तुमकां मेवता की दिवय जाल्यार व्हडल्या पोस्टाक पोलिसी आनी हे कामासाठी हांवें 40 लाख घेतले की उसने 2 लाख कितले 2 लाख लाविना आनी सेंट्रा कितलो अरे बाबल्या कितली खुशी जातली की उरलेले पैसे घेवन हांव गेलो श्रीलंका आमकां डोंट वेस्ट टायम इज प्रेशियस माझ्या फ्रेंड ते हॉटेलान रूम नंबर 400 तुम्हारा इंतजार करते पैसे वचून ताका बरी सर्विस दिया पर जाने से पहले कुछ मीठा हो जाए It's a chocolate, okay? Valentine Day is already over. एक लाख तुका घे आणि 1 लाख तुका घे पैसे घ्या हॅपी जाया आणि माझ्या फ्रेंड्साक हॅपी करा राकेश पण तू माझा बॉयफ्रेंड सांग तू मला दुसऱ्याच्या सांगात धाडू शकताय बॉयफ्रेंड लग्न बॉयफ्रेंड वयचे ताका ससमाय के लाविना हांव आसतना तुवें भिवपाची कसलीच गरज ना आय विल टेक केअर ऑफ एवरीथिंग कॉलिंग इट सो कम ऑन गर्ल जस्ट चिल या ओके Just chill. She's nice there. She knows how to handle it. Let's go. कम ऑन लाविना लेट्स अरे लविना दिसता त्याचं बॉयफ्रेंड के अरे हाय राकेश बरे गोयचो मामा ड्रग्स डीलर आमचे गोय बेनेस करत उडयतलो के
ना म्युझिक साठी किती सोचपाचे चोडू चेडे मिक्स जाय मारताय कोण येते गाताय आणि कोण घाई नाही बसून अख्ख्या दिवस पाठीवर बांधायचं काहीच्या मुली सारख्या मेल्या किती मग कोण जाणार त्याला दिवपा कोणाही घर मोडपा आणि नाक झाला करपाचे पण हेसो पाठी बंद करपा जाय नाही पहिले काय बंद जाताली कार्निवाला दिसांनी हबस पार्ट्यो जाताली आता त्या डान्स मुगाले त्या डान्सा कित वेळटा कित ड्रग्स आली सांगपा जाय आता हा एक निघला ना तुम्ही दिसवता म्हणजे काय आणि निघतो म्युझिकाचे निघलो ना असतो आणि काय निघलो ना त्याला दूध दिवली आजी ना दूध दिवपा ना लोकांना दूध दिवपा नाही किती करपाचे नाल्ला रोज किती काढता आणि तुका मिक्स करून देता असतो ना असतो किती झालं हा सोका म्हणा किती झालं आओ बैला प्रेम तिला बाबा आमच्या सगळे अपदेशात लाल दिसत म्हाका दोरी आवडे फुटाला हवय 108 दोन दिस जे भुरगीं घरांना गुळी पावता कितें जाता देव जाणा म्हाका भुरग्याचो हुस्को जाला पयलेच फावटी ती गोल सोडून गेल्या केन्ना सुद्धी कोणागेरच ना माना कितें जाला तूं दुखी कसो दिसता रेनी बा आमच्या लेडी कितें जाला सकाळ आमगे येलो ओय तुवें ताका समजून हाडचो रे काका रेनी बा बोरमा बरो ना कसो बोरमा माना कितें जाला जेन्ना तो हुकले मारतालो तेन्ना तेगे दोळ्यांतले रोगां जाताले रोगां खायले कशी आनी आतां खंय आसा म्हजो पूत बाबडा 108 फोन कर आय तेका हॉस्पिटला वयलो मागीर दोतोरा एडमिट केला माना एडमिट केला वय दोतोर कितें सांगता दोतोर सांगता तेगे मातशें चड जाल म्हणून आमी माना हॉस्पिटलाक या चल बेग नाका वेला कितें तुजो पडवले मामा पडवले तुमच्या दोघांचे ऐकत असताना हांव त्या ट्रस्टाच्या केगांत पडले पडवले पडवले दुनिया बोगसाय दुनिया बोगसाय तुजो गुन्यांव मारून घेवन तूं घरा आयला तितलेंच पुरो आमकां बाय ना मामा त्या सालच्या मनशांनी म्हज्या पोलाक काय केलं म्हाका ताच्या संवसारात जीव ना म्हाका ताच्या संवसारात जीव नाका आमच्या लेडी बोली ना बाय आमी हॉस्पिटलाक व्हरपाक जाय बाय हे सगळें कितें जालें आमच्या भुरग्यांक हॅलो किस्तन आगा बेटा सांग रे बाबा अरे बाप तुही म्हाका तुगे भयणीगे चेड्या चोपा दवरलो रे हॉस्पिटला बाबा राव रे मातशें हांव भयणीगे तिंगा तेक सांगिला सगलें आनी हांव येता हॉस्पिटलाक कोणाचो फोन अरे वय मुगे मातशें आयक मरे हांव कितें सांगत तें सांग बेगी सांग बाप तुगे भयणीगे चेडा ओय कितें जालें भयणीगे चेडा बाप तुगे भयणीगे चेडा भायर पडलो ना कितें जालें मामा कितें जालें मामा
आणि आजच्या खराब्यात अख्ख्या दूध लोटून येला माहीत किती सांगितलं जाल्या रोखडे तुम्ही हूर जाताय तेगे ऐक नाही त्याचे रागात जाताय तेगे ऐक नसताना हे ते गेंगा जॉईन जाताय सोर पिताय सिगरेट ओढताय ड्रग्स घेताय भुरग्यांक पण वीस तुमकां काय जाल्यार सोंडी आहे ना जाल्यार तुमच्या शिरांनी ते तोंड रोखत जाई ते विकाडे भोकत बरे करू तुमच्या थाड्या पहिली पावत तुम्ही बरे शांतिकाय आणि कुमेदीन पयल्या खातीर आम्ही तुमचे आभारी. आता दुसरी पार्ट सुरू जावच्या आधी तुमचे मुखार स्वादीक ताळ्यान एक सोबीत सुंदर कशे गीत घेऊन येता सेबी ते ओदली आणि ताची पोतीन आल्बेटिना मागता तुम्ही ताका मोठ्या ताड्यांचो आवाज करून येवकार दिवचो. सेबी ते ओल्ली आणि आल्बेटिना ते माजोटा ही जावन आसा पयली केलकोडी हेच ग्रुपांत हेच पंगडांत मिराग्स de Ganapogaच्या ग्रुपांत ती भाग घेताली. येवकार दिवया सेबी ते ओल्ली आणि आल्बेटिना ते माजोटा.
applause. Thank you. मोगाच्यानो आमचो डायरेक्टर मिलाग्रीस दे घानापोगा तुमकां चड दिसोना पाडट्यांनी आमच्या तिनी पाडट्यांनी तो चड तुमकां दिसोना ओपनिंग ताणें म्हटला विसरोंक जायना आमच्यांनी आमचो सगळो आख्खो पोंगड आसा तांच्यांनी ताका विसरोंक जायना ह्यो पार्ट्यो सगळ्यो ताणें खूब बरयल्यात कॉमेडी ताची कात ताचे तर मागतलो आसलो तुम्ही सगळ्यांनी ताका एकदां मोठ्यान ताळ्याचो गडगड करून एक ताची उर्बा वाडोवची देव बरें करूं थँक्यू फॉर युअर एप्लॉज थँक्यू मोगा चालू मोगा चालू विसरोंक जायना आमच्यांनी आमचे खोळेगांव बँड जे तुमकां तुमच्या फुड्यान दिसता ताका तांची तुमकां ओळख करून दिता तांच्या ग्रुपाचें नांव मॅक्रॉय एंड हिज ग्रुप जाल्यार ऑन द ट्रम्पेट्स तुमकां दिसता मॅक्रॉय द कोलवा on the saxophone. Okay. That was McRoy. On the saxophone, Mirino de Colua. On the keyboards, Rosaria de Colua. Our drama Khell de Colua. All from Colua. तुमच्या खातीर तुमच्या मनोरंजना खातीर हे आसा आमचे बँड Good. ओके मोगाच्या तो तुमच्या गावात आज निमणो दीस कार्निवालाचो आमकां खरेंच आमी उमेदीन बोललेले आसात तुमकां देव बरें करूं म्हणून केळाचो राजा
मोगा चंदन माफी मागता मातशे डिस्टर्ब झाले खेळाचा राजा मिलाग्स दे गनापोगा त्याच्या संगाती सुरू दुसरी पार्ट जाचे नाव जावन आसा घेऊंक सोंपे दिवंक जोड आणि आदोळात बाय काय मेन म्हटली तू सगळ्या आता माझे थकले वेळा सगळं मग द्यावा साहित्य स्वतः तुझ्या प्राणामध्ये लुटत असते देवान जायचा दौरा जाता धिक्कान जायचा दौरा जाता जीवित ना मारे तू काच मिळालं चल या आम्ही काय चालेल म्हाका मरे 5,000 रुपया आणि 50,000 अरे तू पैशाचे काहीच टेन्शन येणार रे हांव सगळे पैसे फारीक करतलो ओके अरे बाबा तुका पैशाची खळी विचारला तुका जाय तिथे उद्या खेळ मरे बाबया पण बाप तुका खबर आसा न्ही हांव लोकांनी शेतान घरा घेऊन वाडल्या बंगल्या बांदता म्हणून बरी रेटय दिता कमिशनय दिता खाली जाय जाल्यार वयर फर्स्ट फ्लोरार एकल्याक 3 फ्लॅटा फ्री बांदून दिता पण जमीन मात माझी तुमगेली शेतां बाटा वापरणे घर आसा जाल्यार सांग हांव घेता तशें जाल्यार हांव म्हज्या बायक आनी व्हडल्या भावाक विचारून तुका सांग ओके चल 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 ती या वेळार कोणा लागीं उलयताय एकदम बरी खबर बरी खबर होय कुशाल गायची खरेंच पण म्हाका एक सांग क्लेमन खंय गेला क्लेमन आसा भितर हा आपय आपय क्लेमन क्लेमन कितें जालें आय जुनी आनी देर कसलो प्लॅन काडटा तर क्लेमन तुझा आमच्या किफळ्यान आमकां कुशाल गायची खबर आयल्या पळय पण बेगीनच सांग न्हय क्लेमन तुझा येता बसप रे आणि कितें सांगला जाल्यार आमचे कोणे घर शेत असल्यार आपूण घेता आणि आमकां एक एकल्याक फ्री फ्लायटा मारून दिता सोबीन माताची म्हटला ताणी कितें सांगला जाल्यार तो आमकां कमिशनूय दिता दोशी जाल्यार एकदम कुशाल गायची खबर सगळोच लोक प्लेटांनी रावता शेतां आनी बाटा कोण रोयतलो रास्ती काडपाचो मेळूच ना आतां कशें करू आमी आमच्या बाय लागीं उलोवपी आमी तो म्हणटा पळय तो हो पळय पाय हय तिघांनी एकटे मेळून कसली मिटींग करतात पाय पाय तूं आयलो पाय तूं तोकला आसतलो न्हू तूं हांगाच सांगो काय हांव भितर वचून तुका कळत चाव घेवन येता मिटींग बी काय करूंक नासली पूण मरे आमच्या त्रिपडाक एक बरो मनीस मेवला जंय आमचें घर
ती आमची शेता पडा आसा पळय ती घेऊन तयार आसा आणि त्या बोतले तो आमकां एकल्याक फ्री फ्लॅट बांदून दिता आणि ते खंय बरें कमिशन दिता खंय विकून काडया मरे होय बाय शेतांनी कोण रोयता कशेच बेकार राव त्या शेताच्या दुर्वाच्या कुस्तार जीवंक जाता शेतांनी विकून सोडया रे पाय खबरदार जीव असो पर्यंत म्हणजे तुम्ही काजार केल्या बरोबर शेताचो ना म्हणून बाजाचो एक बेल पासून आम्ही गुण दिवन चला Look and shout. बाय ऐक रे अरे बाबा किती सारखं बॉर्ड बांध गेले असतो किती झाले आमच्या ती आमची शेता पडा शीच पडलेली आसा पळय ती कोण रोय ना ती घेऊन तयार आसा तेच न्हय त्या बोतलेक तो आमकां एक एकल्याक 3 BHK फ्लॅट बांदून दिता पळय बेस्ट बरे होय न्हय आनी होय वयल्यान कमिशन दिता पळय काय बरी आसा पळय ती बाबा भांड पेस आमगे हाडल्यानी आमगे मायन पायन आमगे सामान डोलो मरे आणि तुम्ही किती आणला ते इकून लेटाराम असो ते किती आणला तुम्ही तकले किती आणला अरे तो शेजाऱ्या दोघे हॉटेल घेऊन मोर मारे सोले शिराव ए दिदू तू काय सांगता तू आमचे मध्ये पडला अरे या अख्ख्या गावचे लोक जाणा तुझे आणि त्या रिश्तेकाणीचे बरे कोट चलतात तू आणि तिका माझा हात पासून नाही बसला ती तुका फुकट दिसते आओ भाईजान तेरा ऐसा आओ भाईजान आए के मुस्तकाने ने मार्क्स सोडतो तू तू मुपी तुला हिने आमल्या पाड मग मुपी तुला तू तुझे तोंड सांभाळून लो या नाव झाला ए तिथे इथं राहून आमका चावय नका आमची तोगली तापलेलीच असा म्हाका या घरात जावंक नाका हांव चोरली म्हज्या मनशाची अरे हे दोगूय सोडले फाल्यां सकाळी तुवें पडले जाल्यार तांचो कसली आमी काडचो पडटलो ते तुवें पडचो आदी आमी घर सोडून गेल्यार बरें सारखी आसा तुझेच करूया चला तयारी करता अरे गेमच तुम्ही येतात आणि मजे किती करतात अरे हांव खंय म्हणून येतलो हांव तुमच्या सांगाता घेऊन क्लॅरिसाक सांग आता तुझे बॅगेन येऊन सांग क्लॅरिसा मजे बॅग घेऊन यो चल या
पयलाय आई रावलय रावली पिन दाले ते काय धरले सारखी तापयन धरले आणि तापयलं तर हे ऐक ना मला वाटलं पहिले करू तापयन तुम काय सांगता कोण ऐक नाही तापयन बस ऐक नाही साडोबाच्या पुन्हा माझ्या अरे जिजू, आमची बोनी लेमन आणि क्लिफर्ड बॅग घेऊन घेऊन गेलात. आम्ही नको टॅक्सी बसस्टँडात पडल्यात. बेतापुरात सांगून ओय बाय टॅक्सी बसताय मग गेला असली घर सोड गेला असली पिढा गेली बघू घर सोडून गेले की मग तू ते चुकला का तू ते चुकला का आणि घर सोडून गेल झाल्यापासून होत रे गेलच्या बाहेर बोलतो तू चिपका करोस ना वय पाय. हाँ तुझी एकटी साखर पाहिजे तू मोर कोरियान हाँ तुझा सामा बुद्धी काय चल पाय हाँ तुला ते चाव घाल तिजू चल चाव घे. या बाई चाव जरा चाव पिया मला बिलकुल लागलं म्हणजे अडकीला मामट सिप्रो टेलर म्हणे कोण ओळखत काय 1995 मा मिलाग्रेस फेमस आलो हा ते सभी को पसंद चला जाते के सगळे बायले गालबीड ना येसी कोण मिले काय मु सगळे चान्स मिले हा कॅशलेस विषय होता एक कात्र्याचे पायाचे एक हातीचे उपते गड्याचे उपते हातीचे कॅशलेस कोणी आणि जाय वस्तू होता थोड्या तरी सगळे आणि पुन्हा होता हॅलो हॅलो हा बाकी झाले अरे तू कसो इस्ती शिवून येलो तो म्हाका टायट जाता काय ते जाता बरे म्हाका एक सांग आम जॉब केदो काढले जॉब काडपाक पयसो का फोन येयलोले तू ड्रेस केदो गायलो अरे आयजू गायलोलो रेस्पेरा वचूं जाय मू मुडरी तुझे येयलोले आनी जेलो म्हणजे उपाशी वच म्हणटालो कित तू हा मागीर ड्रेस स्टार्ट जापाने किस जातलो जॉब काढो हाली पडाचे तुई गायर बोलो पडाचे एतेश कोणी जाता जाट म्हणजे माझे सुजे तू पोटाकू काय बरे एक काम करतो गेनी लूज कोणती हांव लूज को दितो तुका नाका नाका तू लुसूय करपा नाका आनी तूंय नाका म्हाका चल दोता हा ना तू या कित को तुगेले हा इतलो शेल्यार पाड पडागो मुजो अरे बाजार घेतोस ना भोगी हांव हक्कच पणजे तांबडे एरिया म्हणटाय तिगे लायसन आणि गिरायक मेळ्यान जाय मग बऱ्या हे नाका आयकत जाल्या हा हे येसू गिरायक कोणा जाय येसू गिरायक मेळ्यान किती बडबडायले किती हसा बवाडी का मरे हा बाहेर रस्त्यार ऐकला जाणार ते ऐकून हा भितो समजतोय काय काय कोण बितो स्वतः की तुम्ही लोकांनी अरे तिथे बोर्ड जात म्हणून ऐकून भितो समजलो हा बाजारात गेलो बाजना किती आणून तू अरे सरपा पॅकेट आडपा गेलो यांचं हे शेट पण येणार नाही ना शिकला नाही उभा नाही कोई किती येते ना धाकण्याच्या आणला पहिले येत वेळ टाकता ये शेज को आंगली पर खबर 3 किलो पैकेट आड्या बसो कोणी बोल लागता बरे मुइन बोल कोणी बोल लागता हाय आज आम गाव लागणार होती माहिती आधी देशी पाकिट कळलं का मुइन बरोबर कोर्स पहिले आम्ही पाहिले मग गेले देश सरपा पॅकेट ये 3 किलो पैकेट पाऊन आलो मग आमगा ताव बात कर रमडे तो बेगी का पता ना एक जगह मुइन बोल बेस्ट मरे यू डोंट पुल मी द लेग्स डोंट पुल मी द लेग्स मा कॉलिंग आता इथे पॅकेट मुइन बो चलो जाता रे जाता म्हणजे पाहिले आपण जाण्या ते म्हणजे पाहिजे तुले मार कोण सांडा सातू दाखव बाकू क्या बरे आमको तुझ्या गो सिकू सांगता रनिंग आतो धावणी नाका तुझे हडसाचे आम दोघांही बाहेर पडले बाहेर मारणार हाय ओय पर तू आयटॉन होय होय एक माझे सांगू आणि याचे पाकिट महिनभर किती कोजार करता रे केसो पाकटा वर कोत्रे सरपागो सरपा पाकटा ओय सातू आम घरी तीन किल खालके आणि आडू पटाल 3 किल कापासन आणि आडू पटाले खातो नाही जातालो आज कित काय मेमरे देश पाकिट आटा आणि मुइन बो चलोय नाही मुई कोचले म्हणते आता तुम्ही सांगा हे माका येते पाकिट मुइन बो चलो बा जाता सरपाचे जाता चलो बा पोटा रोत गाच पोटा बरं कितको सांग कितको सांग रे आणि तू रोज आता जाय ना अरे जात रे जाता किती जायना किती जायना अरे ते पाकिट घेता कातोता ओद पिटो वॉशिंग मशीन उदकांत घालता होय मागीर सोल मेळे रोप
बांधता सकाळी उठवता सावायका पिट्टा सुको गाता दुसरी जातीकडे मिळेल गाता पिट्टा सवायता गाता त्याची सायश कोण आम्ही कोण रीती चलते कोण रीती साय नाका ते उदो कसा मागे ना लाईक रे एक होतो लागला अरे सिप्पू सुंगट क्या तो आणली रे तू हे मसाला पैसा सुंगट सिप्पू जो पानारे वॉशिंग मशीन सगळे किल किडी करणारे ते ओत सर्फा ओत फाकतान आले ते सांगतो तू ते गेलो सांगतो कुठं हीच रे कोण कोण नोकते का तो केसो सांगती तो सारखी त्रास सांगायले सारखी त्रास सांगायले जोय अरे मुंशा म्हणलोले नावपाक एक बालदी बघू दो नाका बालदी बघू दो ओ सांगती एक बालदी बघू दो गे बालदी ओ सांगती हा तो उठा एजे सो कापी के नाव उठा आज मैं बालाला बशी नाव पडता आणि पुढे लोक एक बाजी काय पडला दोन बाजी लागतात बुरते सांगती आणि सगळे लोक तांडके आता मध्ये एक महिन्यात नव्हता कोण नाव पाहिजे आणि खेळणं बुरग्यां सोयते स्पॉन्ज असतो काय तो सोय ना देश को स्पॉन्ज करून किस करते हे सो तो सांगती उठा भी ले तो मिसळे काय लॉस झाले गावचो काची आणि आई की रे बाबा आई की रे अरे लाईट घालू दिता रे लाईट पेटो बाजू दे बल्ब पेटो बाजू दे ओ रोस्ता तो कोण गो ओस्ताद बाल पेटो बाबरे आठ रोज सबदे आठ होना ओय अरे वाक्य सांगू लाईट होतला की ते करून जाता काढो गेल्या दोन पैसे जाते काढ डोमेस्टिक व्हायलन्स एक सांग म्हाका आतां भितर सोलो तेदो समोग म्हाका सारको बरो भरमोण येता बरो वास येता सारको माशाचो सारको चल कितें केलें तर हाया मुगो आणि आमगे गाणं किती लोक तुमची जाय न्हू ठीक जाय मागीर मुनशा म्हणो की तरे नंबर 1 आहा नंबर 2 आहा बरे मागीर थोडी ती गेल्या फ्लॅश मारू दिकरे ओदोडी असं तुझी कपाळ असं पण किती म्हणताय पण लास्ट पण ओय अशे काटाय आर्टिस्ट आणि 8 दिसा एक पार्टी फ्लॅश मारताय कोणता ते वास लोकांना गल्या बाबा केसो येतो रे झाले म्हणजे दोघंही भूतभाव सोडून गेले असे ते केन्नाच कोणागेरूच म्हाका सोडून जाणाय आमी कसले त्रास काडूंक ना जाय त्या भुरग्यांक ल्हान आसलेले पड करून ताका बोंडली गेले तशे पोत्तून येलो बाय पण घेतली बाय तू त्यापासून पिय नका अरे तुका बियॉन्ड मग येणार नसतील लोकडी सिद्धेली ती बाय तेका तर लागो ना म्हाका कित्याक अकस्मात बिजी लागून घर सोडून कित्याक गेले इतू जीप नाक रे इतू उगाच जाय रोड नाक रे तू रोड भुंयेक पडटलो
म्हणून तुझ्या दोघही भावांना आपण आणतो बाय दादाच्या लागी म्हणून जाऊ जाय गो बोल बाय तू सांगता तशी आव करतली हा आताच सगळे मोस नव्हे आता बाय किती बाय पैसे पाहिजे कोणा तो पेस्टोस होय खाला जातला किती बाय ते होस ते बोलोय ते सर ते गेलो बाय ते झोप आशा तुम आणि कितपत तरी त्यांना बदल घाल हळबाय बदल घाल बोल किती हा रुपीस वसन येता बाय बरोबर ना हा रुपीस वसन आहे Irma, road nagra Irma, road nagra. ते Irma अल्ले ते अल्ले अल्ले भाई याला ते जरूर देखा कितना कितपत मोरे तुझे अडचण जाय कशी आपण जाय Hello Clarissa. Hi Clement. Clarissa, तू कशी आहेस? Clement, हांव एकदम बरें आसा. तूं कसो आसा? हांव एकदम बरो आसा. आमचो क्लिफर्ड कसो आसा? Clement, क्लिफर्ड एकदम बरो आसा. Clement तूं जाणा, आज तुजी भयण सिंथी आमगेर आयलेली. होय? कांय दुयेंत आसा म्हूण सांगप. हांवें तुका आनी क्लेमनाक आपूणकय धाडला म्हणून तेणी. Clement तूं जाणा, ते म्हाका मुखार कितें सांगचे आदी हांवें ताका सांगल्या. तुजे सर्विसीचे कितेंच बरें ना म्हाका. शी. आतां तुजें तोंड कसलें? कित्याक? ही पळय म्हाका आतांच नोटीस मेवल्या. नोटीस मेवल्या? म्हाका सायन ऑफ करून म्हणला. कितें? हांव घरा येता. ओके बाय. Clement, हॅलो Clement, Clement, सायबा बघोस. हे आनी कितें घडलें? आतां लागली ती फोन वर. कितले दीस जाले म्हाका मोडतोच पडोंक ना
उदार मोडको खेळून खेळून म्हणजे रीड वाढत गेले कितें सांग आता माझे अमेरिका वचपाचें जालां ही पण म्हजी बाबा कितें जालें बरें जाली तर म्हाका हांगाच ठेवून तूं कसो आसाय हा बरो म्हजी बाबा आमचो बाय एकदम दुयेंत आसा कितें काय बरो ना ताका वर्षाचे दुयेंस बीन जावं ना मुगो हा म्हजे अमेरिका वचपाचें जालां त्या बायक सांग ते शेत बाट आनी ते पोन्ने गो ताच्या आनी दिदिमाच्या हॉटेल घेवन मोर म्हणून पण म्हाका बाय तूं कापाक धाडलेले हांव येना चल वच तूं बरें हांवें म्हजें सांगपाचें काम केलें आतां हांव येता ओके कोणाची मेसेज घे कितें कितें म्हणजे डायबिटीज आनी कोलेस्ट्रॉल वाडलें ओ माय गॉड आता हांव कितें म्हणून करूं देवा देवा तूच म्हाका राख आनी सांबाळ प्लीज साखरांची सायबीणी हाड वचपा जायी मेज घालपा जाय पाकीट भरपा जाय हावपा दिवपा नाका कितेंची सोगली म्हूण सापाय सुपाय सुपाय हो आमगे गेलोलो कितू गोत जाला आतां 2 वर जाय गेली शॉपिंग करून गेलोलो येयला गेला आसतलो कोणाची जॉब काडून गेला आसतलो जॉब काडून गेला आसतलो होय रे सातू सायबीण होय सारकें कपल रे आयकोन येयले आपण पुरो कोणा जॉब काडून गेला आसतलो उच्यानूय बाजरात हाडलो तो जॉब काडून पावला आसतलो आनी करपा जाय रे तुका सांगत हांव तूं येयला न्हू आतां हांव मातशें म्हाका आदार करया सायबीणी मेज घालपा जाय मागीर ती पाकीट भरपा जाय सेपल म्हणटा तें मारपा जाय न्ही आनी काही केल ना रे आरोस बी करपा जाय रे कांयच केल ना रे बिश्टो भितो वचूंक नाका हीं काम आहा भितो काम ना भितो काम तुगे ते मागीर कोतो आनी कांयच केला ना समज तूं वच नाका भितर कांय केला ना कोरपाक उरला कोरपाचें उरला वच नाका मुगे फ्रेंडा गेले आनी हे म्हाका वचनाक म्हणटा हांव कुजना थंयतलो तें अरे वच नाका रे कितू म्हणटा बस हे सांगलो म्हाका हांव खूंय पावला शी आसूं वो गेला आसलो आनी जो काडून तूं सांग पोज आतां हालवेली बरें तोंड उपाडले आनी कितें तोंड्याचो कोण खातले कुडके खाता कोण बिया वता कोण कोथमीर घाता पूण हेणी बरें मायनेस घालून गेले उकडलो कोण आनी काय बरें लागता काय वागोवच ना म्हणटाले बेस्ट लागता बेस्ट सारके मायनेस घाल चोळे केन्ना आवडले कितें लागता सारके सारके फ्लेवर फ्लेवर ताका लागोन वचता म्हणटाले आगे आल्बेट ड्रेस केलो सारको फिट जाता तेंच्या आपलो तेगे काण जाय तेज्या पयलीं म्हाका ते क्रेपी म्हणून जे आजोस ती तेगे काडपानी आलो एकलाई झोकझोकीत होय सगळे गेले झोकझोकीत मागीर मागीर नाका झोकझोकीत बेश्टे पसून जातले आवय एंजॉय सुद्दां दपसून जाचे नाका बसून बसून हांव मारी मार जातो रे सांगा कितें बाबा कितें आय सायबीण मारे सायबीण म्हणून शॉपिंग करून सांगा रे चण हाडून गेलो मरे बाजारांत कितू चण हाडटाय कितू चण हाडटाय काय बरें चोणी काय बरें मायनेस बी घाल काय बरें विसरून गेल्या विसरून किती सांगाचे आमगे जोडाचे मरे मेहती हातान पोट ठेवला बोर्रा तोर्रा मेहती उडयता पोटाक आता अरे ती भुरगीं आतां भुरगीं तेसो हाय नाय तुगे तरी चड हात न्हू देवा आरोग्य दी आतां भुरग्यां बोर्रा तोर्रा खबर आहा ते बरें ते सुमरा गेला अरे बायले मरे चोणे मरे उकोड निसतून दवरले भितो हे चोड हुंच्या मेहती हायला गुणोन हुंच्याचो गेला आनी कृष्णा गेला आनी चोणे आनी बाग पोंकील मरे गेला आनी बाग पोंकील मरे चोणे आनी कितें रे चोणे आनी बाग पोंकील मरे अवय ह्या चोण्या हायले कितें रे
काही काम आहे भावा कापून धाडलो येऊन मनातलीकडे म्हणा बाई तरी येईल हाती येऊची ना पाय त्या घेऊन बाई पाय आम्ही त्यांना खूप फोर्स केले तुम्ही सांगतात या कोणी येऊची ना माझ्या जीवासारखे बरे दिवस मुगे आहे आज त्याकडे पण नाकारला आणि एक दोन दिवसांनी पिणी तसा तू किती जायचं रे म्हणजे तुम्ही तो सांभाळ हा आणि तुका काय जावपा ना तू सगळं जाय ना काय काही मला सारखे तू गोट पाय पाय मग किती झालं सांग पाय बस पाय मला सोडली सारखं सांगलं ऐकपी त्या गारे नाही म्हणता तो टेन्शन घेता त्या काय किती पाठ सांगितलं टेन्शन घेईना का हाताने त्या काय प्रेशर तिथे आमचं पाय आमका सोडून गेलो तिथे तू वायद्यांचा आवाज लयसा बघ लयसा भितर सगळं वायद्याचा आवाज बसलो तू म्हाका मानार तुला कोणच आणि हे माझ्या मायपाचे गो आणि तू म्हाका विचारता तो म्हाका एक सांग तू सर्विसेक तोरी वेता ना न्हय असोच घरान बेकार बसून आसता ही स्पॉट सोरप येता तू वेन तुझ्या त्या बाबा हांगासर हाडून दवरला तो कितें तरी काम धंदो करता तेवूय ना असोच गांवात भोंवता आनी ते व्हड केसीकार ठेवता इतल्यानूच तांकां बस जावता तू जो तो पाय सुसेगाद कोणान वचून निघता आपले घर आणि बाग बाबांच्या नावार करून लयसा म्हाका दिसता किपडान तुझे सवले ऐकलो म्हणून ऐकू दे अगं तू वेळच नाही आमचे दोघे भावात या घरात आलेले पळते जाल्यार आणि आता तुझे सांभाव किपडान आपल्या जीवाक किती वाईट केलं न्हू तू तुझे सांभाव माझ्या क्लेमना लागी उलोवंक येता तू कोण आनी तुका म्हजो नंबर कोणे दिला तुजो नंबर तुजे तितून सातू लागी हांवें घेतला आनी हांव आदवोगाद मोरायस उलयता मोरायस आदवोगाद लेमन तुजो फोन स्पिकरार घाल हांवें सगळं तुजो फोन स्पिकरार घातलो बेगीन घाल म्हाकाय जाणा जावंक जाय आदवोगाद तुका कितें पासून सांगता तो पळय क्लेमन तुमचे पांय मोडचे आदी ताच्या प्रॉपर्टीचेर बँकान लोन काडलेलो आसा देखून म्हाका तुमचे लागीं उलोवंक जाय ना तर बँकाच्या कायद्या प्रमाणे तुमचे घर आनी बाट पावणेक पडटले पांच घरा बाटाचेर काडले
म्हाका दुबाव आसलो आणि तू जाणा याच कारणाक लागून तुजो पाय ते गोड आणि भात विकूंक सोदिना आता फोडान निघातून हात पासून आगो मातशें ओगी राव. ओकिरा कितें बायलेचो सदांच किरकिर. कामाक आसता तेन्ना काय म्हूण असले आतां पळय बेकार आसा कसले हाडे मारता पळय ते. आनी दुसरे वदान म्हजो भाव क्लिफर्ड घरांतलो भायर सरोन गेला. आपल्या जिवाक कितें वायट करना जाल्यार पुरो तो. मोडकेकार म्हाका जीवेशी मारूंक सोदता पळय. कांयच कोणा कितें करचें पळय तें. मदीक बरें हांवें म्हाजो जीवच दिल्यार. पण क्लिफर्ड म्हज्या भावा क्लेवर म्हाका सांगलो. तो बसप्पा मोडकेकार म्हाका जीवेशी मारूंक सोदता पळय त्या रिणाक लागून. कांयच पियेना काय प्लीज म्हाका सांगवात कर. कांयच पियेना काय म्हज्या भावा. थोडे क्लिफर्ड आमचो पाय म्हज्या सोबतान येवन म्हाका अशें म्हणूंक लागलो. क्लिफर्डाक सोदून काड आनी जे परी तुवें ताका घरांतलो भायर काडलो तेच परी ताका परत घरांत घेवन यो म्हणून. चल क्लिफर्ड चल आमी आमच्या घरा या आनी आमच्या दिदिवा आनी आमच्या भयणी लागीं माफी मागुया. चल. म्हणजे बिरांत पडला काय दुयेंस जाता भाशेन तूं दुयेंस जाय तूं रोड सोडून गेले दोन महिने झाले पण माझी वाणी आणि माझे दोन्ही भाव असून आमच्या कोकणात येऊन गेला. तू बाय तू काय सांगितलं ते होबर सोड म्हणून ते येवपा नाही बाय ते येवपा नाही येतले ते सातो सिंथिया माझी तू केस बुजवून तुका सातो तू जाणाय आम्ही रुजानाच्या दोघां पुता हांगासून आपल्यात आणि हांव तुका सांगता ते जेरून येतले आम्ही येतले काय तुझ्या दोघांना पूर देताय घर येईलाय तू त्या बेगीन तुझ बरे स्वर्गार आमचे मरण मागताय ना बाबा तुमच्या मरण मागला पण तुमची एक सोजमंडी पासून तू माश्या पहिले येलो जाल्या काय तुमच्या पाय जितात असता बरे बाबा जित असता हॅलो तूच तो क्लिफर्ड तुका येता जीवच मारता आयच्या दिसा भितर म्हजे रीण फारीक कर नातर म्हाका सांगलो बसप्पा मोडकेकार माझी वेशी मारता आज कोण तिथे म्हणून आणि तू माफी तो फोन नव्हते लागेल स्पीकराचे काय हॅलो हॅलो कोण उलयता आवाज बघा उलयता हांव सभा मडकेकार advocate साहेब एकले फुटबॉल 5 लाख दिवचे आसा सदांच दर मडके केडून आनी पडून भोंवता देखून हांव ताका जीव मारूंक सोदता म्हाका एक सांग
गोयच्या गावचो आणि मोडक्याचे बिझनेस केन्ना जाऊन कोताय हा गावान कर्नाटकाचो पण जायती वर्सां पाटी सण गोंयांत रावता आणि आमचो आजोबाचो हाच धंदो करी आतां हांव चलयता अशें जाल्यार मोडक्याचे बिझनेस करूंक तुजे लागीं लायसन्स आसा ना साहेब हय साहेब रिपोर्टाक सांग मुगेले रीण फारीक कर म्हूण ना तर अरे तुझे पयशे तुका मेवतले पूण तुझे लायसन्सान सगळे डॉक्युमेंट्स म्हाका हाडून दाखय आणि एक सांगता तुवें त्रिकोणाक कितें वायट केलो जाल्यार तूं सांग हाणे फोन काट केलो बीर काट केला असतो अदालत म्हणते एसकोन असपा जाय कोणाक असपा जाय घेत घ्या कोणाक आता तुम्ही सगळी बरे भाशेन आयकात तुमच्या पाय घराचेर पाटाचेर व शेताचेर कसलेच रीण काढून नासते रुसारियोन आणि सदानान म्हजे कोर्टान एक बील करून दवरला ते हांव तुमकां वाचून सांगता घराचे 2 वाटे केल्यात फुडलो वांटो आणि फाटलो वांटो आणि तातले फाटल्यान अद्यान सुमार 1000 मेत घर आणि जमीन संतानाच्या नांवार केल्या घराचो फुडलो वांटो सुमार 1000 मेत आपल्या दोगूय पुतांक क्लेमन आणि क्लिफर्डाच्या नांवान दवरल्यात पूण सिंथिया काजार करतोच ताच्या रिटायरमेंटाचे दूड ताका मेवलेले तातले 40 लाख बँकान 5 वर्सां फिक्स डेपॉझिट करून दवरल्यात आपल्या दोगूय पुतांच्या नांवार तांची 2 शेतां आसात ती दोगूय पुतांच्या नांवार केल्यात मायचे आणि आपले सगळे सुमार 10 लाखाचे भांगार सिंथियाक दिवचे म्हणून आणि तशेंच 10 लाख बँकान 1 वर्स फिक्स डेपॉझिट करून दवरल्यात सिंथियाच्या नांवार क्लिफर्ड कित्याक म्हणून आमी आमच्या प्रायचेर दुबावले क्लिफर्ड कित्याक सगळं दुनिया मोसा आम्ही त्या बसचा पत्ता ऐकून असले सगळे रायस मला कसे गोळाम पावचे बाबा आता रोड केसो फायदा अदालत बाय तेही सांगले सांगताय इतलेंच न्हय पूण तुमच्या तिकीवाचे काळीज पडले ताणें आपल्या नांवार कितें आसा ते सगळे आपण रोज तुमकां ते काय दिवचे म्हणून आधीच बील करून दवरला किती तुवें आमचे काय बरे चिंतले तरी आम्ही तुका दुखवले किती बाबा मुंगा बॉक्सण माग ना काही जात जाल्यार बॉक्सणे तुमगेले पायकोडे मागाय केसो होकमाना उतरुलोय तुमगेले कितें आहा ते हड्ड्यार घेवन मोर न्हू सांगून गेले आज पाय ना पाय मेलो पूण आपल्यागे हड्ड्याचे दोन काय होईल ना बाबा काय होईल ना फकत एक काशें घेवन पडा गेलो आज आज तुमकां चोय तुका काम ना आनी तूं गोंयचो सगळो रिणा बुडवला पूण तुमगे पायन आपल्या गेले जिवीत भर गोश्टी काम केले आनी आपल्यागे जिविता केन्ना रीण म्हणटे काडूं ना बाबा रीण म्हणटे काडूं ना खरेंच रीण म्हणटा ते फकत गरजेकूच घेवचे आनी फारीक करूंक जाता तितलेंच पूण वेळार फारीक करचे आनी उपकार दवरचो रीण दितलेल्यांचो ना तो थोडे आसात रीण फारीक करच्या वेळार दुस्मानकाय करतात एकामेकाचो जीव पासून काडटात देखून इश्टानो सदांच जाण आसात रीण म्हणटात ते एक असलें दुयेंस घेवूंक सोंपें दिवूंक सोड देव बरें करूं तुमचे थाड्याक जोण एकल्याक काळजाचे कोला ऐकता देव बरें करूं म्हणटा तुम्ही मोगाच्यान सेबीन एक लाकी कुपन प्रोग्राम केलेलो आसा तुम्ही जाणार आसतले तुमच्या लागीं कुपन आसत आसतली तर कुपन ड्रॉ तुमच्या लागीं विचारता आतां कोरया काय तिसरी पार्ट जावन कोरया तुमच्या लागीं विचारता ओके दॅट्स नायस म्हाकाय दिसतालें आतांच केल्यार बरें म्हणून थोडीशी कुपनां उरल्यात न्ही कोणाकूय जाय जाल्यार ती घेवूं येता मोल 100 रुपया थोडीशीच उरल्यात तो म्हाका सांगतालो सो कुपनां उरल्यात
कोणाकूय जाय जाल्यार ती घेवूं येता फक्त स उरला बरें जातलें असलें कोणाकूय जाय जाल्यार ही कुपनां काडल्यार काय बरें जातलें असलें ओके दोन बॅकस्टेज स्पॉन्सर एक पास अनाउंस करा ओके दोन कुपनां गेल्या 4 उरल्यात कोणाकूय जाय जाल्यार मातशें फुडें दोनूच उरल्यात ओके 2 उरल्यात ती आमच्या सराक जाय 2 उरल्यात ती हांगासर दिवची ओ हांगासर कार्निवालाचो प्रोग्राम करूंक आमकां आदार दिला तांची नांवां हे बरी रायलन सुपर मार्केट माजोर्डा 4,000 रुपया सुकोरो फेर्नांडीस सेरावली 3,000 रुपया फ्लोरियानो बारेटो उतोर्दा 3,000 रुपया डॉक्टर डिक्स्ट डाकोस्टा 1,000 रुपया डायगो पेरेरा उतोर्दा 2,000 रुपया जोलिटा ब्रगांजा बेतालबाती 5,000 रुपया गुदिनो काफे माजोर्डा 1,000 रुपया लिनेट वाज माजोर्डा 1,000 रुपया वेल विशर डोंगोरी दे माजोर्डा 3,000 रुपया वेल विशर माजोर्डा गुदिनो वाडो 1,500 रुपया आणि एक वेल विशर माजोर्डा गुदिनो वाडो 5,000 रुपया वेल विशर बेतालबाती 5,000 रुपया पीटर दे बेतालबाती 1,500 रुपया वेल विशर उतोर्डा 10,000 रुपया आणि तेच परी वेल विशर मारगांव 1,000 रुपया सगळ्यांक हो प्रोग्राम करूंक आदार दिलेल्यांक काळजांतान देव बरें करूं तेच परी हो खेळ करूंक आमकां जागो फावो केला जागो आनी बिजलेची वेवस्था करून दिल्या बाय अनिता गुदिनो हाणें ताकाय काळजांचे खोलायतान देव बरें करूं म्हणटा तेच परी आमचे लाकी कुपन तुमी जणेकल्यान काडून आमकां आदार दिला ताकाय देव बरें करूं आतां आमी लाकी कुपन ड्रॉ करतले तेगे एक्टरांकू काडपालाय एक्टरांकू काडपालाय न्हू ना गे तेगे एक्टरांक काडपालाय ओके कोणाचोय मातशेर येवंक जाता फर्स्ट चार प्राइज आसात ओके म्हाका खबर ना ताका लागून विचारचें पडटा 4 प्राइज आसात चवथो प्राइज हो चवथे लॉट आमी पयले काडटले चवथे प्राइजाचे कोणेय माचेर येवन हे लॉट काडूं येता मागतलो असलो कोणूय ऑडियन्सांतल्यान येवन हे लॉट काडूं ओके ना तो मागता आमचो इश्ट तो आपण पयले काडटा म्हणटा तो ताका हांव काडूंक दिता 4th प्राइज फॉर 4th प्राइज ही वील पिक लॉट fourth prize हाचो नंबर 256 ओके आता आमी 3rd प्राइज लॉट काडटले मागता बाय अल्बर्टिना हाचें ताय लॉट काडूं बाय सिलेस्टी आमचे एक्टर ते म्हणटा आपण फर्स्ट काडटले म्हणून ओके इट्स 387 second we are picking second prize second
lot for second prize. बरे मागतलो आसलो आमचो डायरेक्टर ताणें सेकंड प्रायजाची सेकंड डायरेक्टरान जायते काडले दिसता गेलो खंय पयलोच इट्स 401 Your first prize in negotiation. It's 149. 149. आमचो पयलो प्राइज 149, सेकंड 401, थर्ड 387 आणि फोर्थ 256. 256 गेला रामिलो होते 256 रामिलो मोटार ड्राइवर 256 मागता रामिरो लागीं मातशें येवन तुजो प्राइज घेवचो. फोर्थ प्राइज मागता तेका मोठ्यान ताळयो मार. मागता मातशें दिवं तेच बरी मागता बाय सिलेस्टी आमचे एक्टर ताचे ताई हो इनाम हो इनाम प्राइज विनराक दिवं. वेरी गुड Ra, chơi. फोर्थ प्राइज रामिलो ताका ताळयो आवडटात देव बरें करूं. प्राइजीस ती तांचे कडेन दवरतले यू कॅन कॉन्टॅक्ट देम आनीक देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांक तुमी हे कुपन काडून ताका हो कार्निवालाचो प्रोग्राम करूंक आदार दिल्ल्या पासून देव बरें करूं. कांय किना भितर आमी तिसरी पार्ट सुरू करता. मोगाच्यान एक रिक्वेस्ट आसा सेबिदेवल न्ही ते परी ताची पोतीन आल्बेटिना दे माजोंडा आणि जे कांतार गायलेले ते पोत्तोन म्हणून बाय पब्लिक डिमांड तर तिसरी पार्ट सुरगुटशे आणि
हॅलो ती तांचे कथात परवत गायतले
It was too good. Emotional, sentimental, सगळें हातूंत तुमकां दिश्टी पडला. तुमकां सगळ्यांक काळजाची कोला ऐकता देव बरी करूं म्हणून खेळाचो राजा फिलू इंजिनियरिंग म्हणून सुद्दां दिसता. फिलू इंजिनियरिंग आणि पयशांचें दान दिलां
सेबी देवल्ली आणि बाय Albertina de Majotanga, Magta Machirio, or Pesache da Tumigio. काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा वेल्यू इंजिनियरींग आमचो इनास काका काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा तुमकां हे सगळ्यांक देव बरें करूं आणि हे भाशेन आमी हेड हाडून दाखयतात बरे भाशेन तुमी पळोवंक गेल्यात देव बरें करूं देव बरें करूं तुमच्या थड्याक आणखी एकदा आणखी एकदा देव बरें करूं म्हणटा सेबी दे ओडनी हाका आणि जायतो तुकोस घेतला येवपाक हांगासर करूंक तेच परी देव बरें करूं म्हणटा हो जागो दिला तांकां बिजलीची वेवस्था तेच परी ह्या जाग्याक लागून तांकांय देव बरें करूं आनी जायते स्पॉन्सर्स आतां म्हाका नांव येवची ना पडे नासतना तांकांय काळजाचे कॉलेक्टान देव बरें करूं आता निमणे पाव विवा कार्निवाल म्हणून खेळाचो राजा मिलाग्रेस de Ganapoga ताचे सांगाती सुरू करतात तिसरी आणि निमणी पार्ट जाचें नांव जावन आसा खोदेल हे गांवचो एमएलए आड कोण हेडसर फ्लोटा मोन हुई हेडा पळयताय स्पॉन्सर केल थिंगा उलोवपाक रातीचो धोव मोयताय आनी ताडकी जाता ते पूण आमगे आज गोंय चोवपाना वयत थिंगसो चोरयो बलात्कार लँड स्कॅम आनी आज आनी आतां हेंचा न्यू स्कॅम चलता ते इलेक्शन रोला वयले इतू वर्स तुम वोट घायन आतां सांगताय तुमची माय पायके नांव सारकें ना म्हणटाय आनी करेक्शन येना जाल्यार तुमकां भायर मातो म्हणटाय तुमगे बी असो कसो भानगडे आय जाल्यार कांय बिमा करत ना तुमी तुमगे ऑफिसाय हँडल करताय घरा कडेन तुम्ही बाबा बरो तू सगळं आला दीस बरे तू काय अडकलो ना तू होयतो माझी ना मनाची वरे ताल बोदरे मी बिहार शायरी बिहार शायरी घे नाही पुरुषाचे बाजू शेड आशानो वर्ड कारखानो घालून जाय मागा शी बाबा ते लिंगाको मेटे का देख मरे हो आमगे गांव लोक हिंदू क्रिस्ताव मुसलमान सगळे एकठांय जायन वर्सा वर्स थिंग शेटरयताय आनी इतले न्हू थिंग एक गुरिसा या वर्सा हेसताय हे वर्साको मेटे जायनाका आनी होय जाग कितोय तू करपा आता सर प्लीज तुका कमिशन पासून दिता सर प्लीज म्हाका हेल्प कर सर पयशे खबरले नाका वयस कितले नाव तसो एमएलए न्हू कांयचे काय कित करपाचो आज मरे म्हाका सद्या लास्ट हेडा आनी होय कसो जाय
चल या बरे, बरे. सांगितलं ओके ए पात्र मोलाच्या दुकानात अरे तू कोण रे आणि हे फादर घेऊन खंय पोती रे किल्लीचे माका उदकाची बाटली जाय उदकाची हाय बाटली हातर काढून जाय केली बरे आमच्याकडे बरे 5 रुपयाची उदकाची बाटली असा 10 रुपयाची असा 20 रुपयाची असा आणि 30 रुपयाची असा तू का कसली जाई माका ती 2 रुपयाची अशी ती जाय कसली रे 2 रुपयाची अशी ती जाय 2 रुपयाची उदकाची बाटली हो रामा हे आमगेल्या हो हांगा यो रे किती झालंय सगळे त्याची उदकाची बाटली मागता हा. दिवसांनी फळे होया कोण रे 2 रुपयाची उदकाची बाटली मागता अरे 2 रुपयाचे येत किती रे बापया येस काय म्हणता आता सगळे जीएसटी फ्री झाला ना सगळ्या जीएसटी ठेवल्या याच्या दुकानात गेलो मगा सांगितलं की त्या पुरुषाच्या बाजूच्या अशा बी आपल्या आजाचे आणि ते तो विकूंक सोदता ते शेताच्या आजाचे पण सांगता हाय. अरे ताका दाखवतलो तू किती दाखय तुझे कोण चौक सोदिना जोण एखाद्या लागीन आपल्या चौपाचे उलयता रे. पेपर आसता तुमच्यानी कांच करूंक जावं मिनिस्टर बरी आसा आणि तू बरी आसा पप्पीलेरी पेपिलारी म्हणजे माझ्या नाही खातात जाईना काय कशी उजवा पडली पाहिजे कमी नाही असा आणि ते शेताच्या आजाचे पण सांगता अरे ताका दाखवतलो ऑटो करीत चल 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 बसून पळया असं बाहेर आता आमच्या तू वाडा नळदार म्हटली माझ्या माताचे बेस पडता आणि देवा मी म्हणा देवाला म्हणते का तिथं म्हटलं आणि आमच्याला करपा जाईनी कशी आशा तुम्ही
अशी ना मनोज तिवारी तालपोत्री अरे अरे तो आता का बेमरे अशा त्याची बेमरे आवता मग त्याची बेमरे ना नो तशी ती आईली तांदूळ कशी गहू कशी साखर कशी सगळ्या पसराचे पण मुख्या पसराचे सगळ्या कोण 5 रुपये सुबे त्या पसराचे 5 रुपये असतात म्हणजे सुबे हा तेच कोण जमा सगळ्या जीएसटी द्यावापासून 5 रुपये सुबे गेले किती झालं आणि सांगली मी आता आता किती जायचं सांग तांदूळ साखर हे मागमध्ये तू डाऊट लावत आहे, तुम्हाला दिसत नाही का बुडकीत पडतो तुम्ही हिंगा नीत आहे बाप तू रे हा मुको सांगतो इतात मरे रागा जायना का ऐसा मेरे जायचा भया देवा नाही जाय आणि त्यासारखे छोटू आणि घर हुटाय मी कुत्ताय रेप कुत्ताय तुला लागा तू बरो तू बेकितलो नाही माका हांव बिहार आयली म्हाका 16 वर्सां जाली आता मी गोंयकार जातली मारी पयसां ती मारी जोको मारी आनी चारी आणि मी तांचे बामा नय दिवारी लाल पोत्री कावड्यान मरे मोरा पाकला मग कावडा हा तो मोर जायना कावडा तो कावडा होता सारखे तू काय म्हणली वा तुझे गोत म्हणली मग मासे सांगू तू किती लावून येलो तो नाजा तू गेला जाता कळली तुका अरे तालपत्री एक सांग हे दोन लांब जायचे किती एक किल्ली पातळ झाली मी दाखवती म्हाका उदक जाय किल्ली हातात जाय एवढ्या गाणं मग उघडा असा लागून तुम्ही असे पण पाय किडनी बिनी पण हातावर आहे गाणं मग माझ्या उघडा अरे मग तू अजून सांगू ना तू किती आयलो ए पाहिजे गंगाधरा पसरार गेली म्हाका गंगाधरा सांगितले ते पुरुषाचे बाजू शेत आशा ते आपल्या आजाचे आणि ते दव बेगम शकता गंगाधराच्या पसरा गंगाधराला साहेब पसऱ्या साहेब आमचे शेत पुरुषाच्या बाजू अशा अरे ते सोडे 5 लाख अरे 5 लाख ऍडव्हान्स तुका कशी कळली याच्यात अरे त्यांना सांगितलं रे व्हिडिओ अशा व्हिडिओची चोयची आणि ना सांग तू मेरे काय बेस्ट पोटात गेलो काय कशी पेटेली अरे आपस किती तो सांग ना मग कोणाचा तर मग कसं निघतो ते घराकडे अरे मग एक ना एक ओ गंगाधर आमचा त्रासा घातो मोरे सांगतो तुका आता तोय त्याने 5 लाख ऍडव्हान्स केली आणि आपल्याला आजागे महत्व तेंगे करू सोय मग सोय मग आता किती जाते आपण आता पण गंगाधर आता पण आपण दादा ओ गंगाधर काय सोडलं गंगाधर हा किती झालं का रसाले हे गंगाधर झाले किती आता एक सांगले या सोल एक काय जण शेंद्रे झाले त्या तुझे हजार गेले आम्ही म्हणला हो तुम्ही म्हणला ना आहे म्हणलं आता कोण आहे सामान हे नाव आहे कोण तू माझी 5 लाख ऍडव्हान्स आणि केला नाही हे रोसाली तोंड सांभाळून उले पड्या पैसे टाकायला नका तू किती आम्ही 5 लाख ऍडव्हान्स घेऊन शेत विकला तू ओय विकला तुम्ही आणि पडेल गंगाधर आम्ही सेवा एकटा शेत ते मध्ये आपल्या आजागे सांगून इकू काढला अरे तुका कोण सांगता रे सांगितलं मागो कोण रे तो कोण होतो पोत्री तालपत्री अरे तारीख किती सांगा जाणार बघा तसे तुझ्या हाताचे पडत आणि ताका मिनिस्टराचो फुलचा पण असा घर अरे कम्युनिस्ट पाहिलो आमच्या मध्ये स्फोट घालून शेत आपणाचे करून स्वतः तुम्ही पिक्चर घाल्यात अरे इतकी वर्षां झाली आमच्या शेत एकट्या पेपर भितर घालला आम्ही सर हांगा हानो आजी शिवसोन विचारी हानो तो सगळी खबर काडटलो खंय पेपर गेल्या खंय ना ते सगळी मनीस बरे भुजबळारी येयलो पयशे घेवन म्हाका पयशे करतलो ते
पयस केन कितें कांयचें काय केलें म्हण तसो हांव न्हू ते कायचा काय केलं ना म्हणल्यार कायचा काय केलं आणि हय कांयचें काय करपाक मनीस हांव न्हू तूं मुगे लिजा सपोर्टर आनी मुगे उतर तें उतर हय हांव जाणा तुमी एकवटात तें शेत रोयताय वर्सां वर्स आनी तुमकां कितें लागत तें सगळें ही सारें जावं मिशीन हांव तुमकां दिता तिथं म्हणल्यार कितें तिथं म्हणल्यार एक काम करी तुमची मातशें मुगे मातशें सांग नाका कितका Ay, domingo, tú solo eres soy नाही नाही कोण म्हाका जायना छान कसले ते चल चल उले उले ते असते तुमगे गोठाश म्हणा सर सॉरी रे हांव म्हटलं आणि एव्हर सारी सांगतो चड पॉयंट तुमगे शेत बिगड्या जाले कित्याक काय सरकारान स्कीम काडवा 40,000 मेळपा हे केल्या होय आणि ते पासून खूप पयलीं मेळपाक जाय म्हणून मुगे तो बेनिफीट हांवें फॉर्मान दवरलो हांवें ऑफिसाक चल चल तूं पासून ए तुम्ही तू येशो बायलेन खंयच काय लिगालो चोयता सगळो वसवाट टॉपिंग सॉरी सर बेश्टे म्हणलो सर कितें सॉरी रे तकले ते पेस पड केसो मुगे पेस घेयना मरे तूं न्यू बोंगले काडून 2 म्हयने माय जाता कॉन्ट्रॅक्ट दिलो हांवें घासील आनी जोनेल घालपाचो ती देशी ओपन वाय मरे अजून काय काय सगळे झाले तिका पेंटिंग कंप्लीट जाले मुगे घासील भाशेन देशी पडले ना अजून होय सर खूप तारा पडा येतो ना मातशें भेणां तुका जायचं राहिले सांग मरे त्या घालपाक सॉरी सर जागे बोड मरे झाडीक रजायन गेली साहेबाक थिंगानी कोण हापयलो मातशी लाट बेटा आवलो मरे थिंगा वयता नाल्यार ते रावतो थिंगा पाव नाल्यार म्हाका बिशी आनी तूं वशी हय तुका आनी उरिल्ली म्हाका तुजें जेवण शिजोवन दवरलां आतां म्हजी झोपडी म्हजी जातली गट गॅस करतलो You're
आसा रे पिकून पडले अरे आमगे शेतात पडली लागली सोय आली ए या सारखे से मला आले शे काय हो अरे तुझी कुठली काय गेली करून आणली तशी आणली मरे मगा हे मनाय आणि आणली मगा ए पोरी तुझी कुठली काय गेली ती आली ही कुठली ओळायची मारायची मारकी मारली आमगे पुलिस पैसे सगळे चार बाय की बाबा मारली आणि गार्बेज कशी गणेश आमगे शेतां झोपडी गायलो पण बायले असो झोपडी भितोयला सगळे इंडियान उंडी बी काढलो सर त्याने आणि सप्लाय गेली नाही गेली आणि सिमेंट कोण दिले गोडी गोडी चल चल मजा लागेल मजा बटाटे पेपर अशा पाय चल पाय दाखव पेपर पाय पाय ते पेपर आमका रिस्पेक्ट दिली 5 वर्षाला एक पावडी येते अरे बाबा हे पेपर तू कोण दिले ज्याची बानावली सरपंच असाने हे माका त्याचे क्लार्कान करून दिले आणि म्हणजे 50,000 घेतले आपण घर उडपाना ना माय गोष्टी न माका अरे तू उठ रे तू व्हिडिओग्राफी नाही येते रे किती रे तुम्ही अरे ते क्लार्कान दिले ते तुम्ही कलेक्टर ऑफिसर दिले बाबा नाशर की मैं वंचे कुठे आली गेलो बाबा नाशर मागे बोईला नाशर कोणागले दिसते पेपराचे प्रिंट कोण तुके नाव घालतल्या कोणागली प्रॉपर्टी तुके जाता ना सर चल तुमची लोकांची पैसे करा आपल्या हाताने नाही नाशी तुम्हाला काय लागले बाबा सर जेसी कशको बँड येते तो अरे मासे मुळे पण झाला का आज लास्ट दिसणार आहे म्हणजे काय उपकर्या पाचकाची तियात्र अशा मका काय मामले तो मी करतो सारखो हा मग सांगा माहिती आहे नाक म्हणून सॉरी माझी मिस्टेक झाली माका दिसली गोंयकार सुशेगार आणि पिसली घुसपट केली जाल्यार उगी रापाची माका आता कळले गोंयकार एकवटाने येवपी किसल्या घुसपट केली जाल्यार एकवटा गावपे म्हण हात कोण तुका मला हेल्मेट सगळे घेतो मी जागे सांगले काय पहिले येते जायला कोण बाबा म्हाका खबर आहा न्हू मुगे लोक केसो तो हा बेस्तो मृत्यू केल्या कितें सोडपाक म्हणून एक सांगतो बरो अरे कित्याक लोकती रे विकनाकार कित्याक लोकती रे मार पडली जिथे आलो तो मार गोंयकार चिडवा घोट आणि मार्ग असते आपलं असते मग ते घे आणि ते राहिलं तर जाय जायला पाच कडे पुरो पुरो मोड होता आणि तो सारखाच मागी आज का जाईल तो असे कोण सगळे गोंयकार हिंदू क्रिस्ताव मुसलमान एकवटान रावल जाल्यार आमगे गोंय सारखे वयर पावडे वावतले आणि दुसरो लोक राहतो आमचो नजाबतलो एक गोंडेची नाक एक गुड आशिल्लो अशे एक गांवां एक गोरवाकार आपणाक एक घर एक मायग्रंट ना भाड्या बिना फुकटे आनी जावळी लास्ट कितें जालें हे मायग्रंटान अशें गो हे पुरा भांगड केल्यो आनी एक लास्ट घरूय ना आनी गोठोय ना केलो पूण एक मात हांव तुमगे सदां इम्प्रेस जाता सोय तुमगेलो एकूण अशें को तुमगे म्हाका आदी आय तुमी सपोर्ट म्हाकाय जाय मुखा वचोन तुमगे भुरगीं जालोली ह्या आमगे समाजाक एक मॉडेल अरे गोंयची आणि गांवची उदरगत करता जाल्यार म्हाका जाय तुमी ना म्हणटे 5 वर्साचे कोदेल तुम्ही आमच्या मध्ये हांगासर तुमचो वेळ सारून तुम्ही ह्यो पार्टी पडल्या खातीर आनीक एकदां कार्याचे कॉल आयकता देव बरें करूं आनी
गुड नाईट. लाईव्ह आलं ते